नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत पर्यटन देंवलां म्हूण रामानुज मुखर्जी म्हणटा ताणें ट्वीट करून दिल्लो डाटा चुकीचो. गोंयचें नांव इबाडटा म्हूण पर्यटन खात्यान सायबर क्रायम पुलिसां कडेन कागाळ केल्या. ताच्या पोस्टाचो खंय गोंयच्या पर्यटनार परिणाम जावये. ताणें खंय चायना इन्फॉर्मेशन सेंटराच्या आदारार डाटा सांगला. डाटा खंय चुकीचो. फाटल्या 2 दीस पयलीं एक डेटा सर्क्युलेट जालो की गोंयचे जे टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट आहा ते खंय तरी डिक्रीज जाल्या आनी जे 2000 एज पर सर्वे तेंच्या कडल्यान कळोन येयलें की 2014 हे 60 लाख जेन्ना गोंयान हे फॉरेन टुरिस्ट आसले आनी आफ्टर कोवीड हे आतां खंय तरी फॉरेन टुरिस्ट येवपाचे गोंयान बंद जाल्या आनी ते आतां 60 लाखा वयल्यान 15 लाखाचेर पावल्या. हे सगळे शिफ्ट जाता तेंच्यांनी सर्वेन म्हटलेलें की बिकॉज ऑफ गोंयचे इश्यूज आहा थोडे टॅक्सी इश्यूज मागीर हॉटेल रेट्स हेतून तेंच्यांनी मेन्शन केल्ले. हेच्या खातीर सगळे फॉरेन टुरिस्ट खंय तरी श्रीलंकेक नाल्यार मलेशिया हांगा व्हिएतनाम हांगा शिफ्ट जाल्या म्हणून सर्वेन हें सांगलेलें. हो सर्वे करपी एक्चुअल हो सर्वे मेन पॉयंट म्हणटा तो चायना इकॉनॉमीक इन्फॉर्मेशन सेंटर तेंच्यांनी हो सर्वे केल्लो. त्या बेजिसाचेर इंडियेन जो रामानुज मुखर्जी हो CEO एका कंपनीचो तेंचो त्या बेजीचेर तेणे हो डेटा केल्लो. तेणे डेटा ट्वीट केल्लो आनी तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन ही घातलेली. त्या बेजिकाचेर आतां डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या सायबर सेलान गोंयान जे सायबर सेल आहा ताका कंप्लेंट केल्या की आमकां विचारिनासतना आमच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेयनासतना तेणे हो डेटा तेणे छापलो आनी हेजेर आतां इन्क्वायरी जावंक जाय म्हणून सायबर डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान ह्या सायबर सेलाक आतां कंप्लेंट दिली. आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां सायबर सेल ही करता. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकर वांगडा हांव ओंकार फारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. करासवाड्या म्हापशा ट्रकान रस्त्यावेल्या म्हशींक धपको दिलो. अपघातांत 4 म्हशी जाग्यार सोंपल्यो. 4 म्हशी जखमी म्हशींक शिकेरीच्या गोशाळेंत व्हेल्यात. ट्रकाचो ड्रायव्हर सोरो पिवन आशिल्लो म्हूण थळावे उलयताले. 4 रस्त्यावयल्यान सगळी रोडावरसून बशी येताल्यो. थंयसून ते हायवेक सरल्यो. हायवेक सरल्यावर तर ती ट्रक येयलो फावतो तेका धपकेक ते गावलो. चेवडो येयलो भिवन घराडला. इतलेंच जालें. चरोवपाक सोडलेल्यो चरोवपाक व्हेल्ल्यो तुमी. हय सगळी टायमाक येतालो वयर चलोवन घेवन. आतां कितल्यो म्हशी तुमचे येले? कितल्यो आतां हें जाले म्हशी? आतां 5 हो फ्लायओव्हर जाल्लो हांगा इंडस्ट्रीज आहा सायडीक पेट्रोल पंप आजूबाजूक घरां आहात तेन्ना हो फ्लायओव्हर केला पळय तेन्ना ताका बरो अंडरग्रावंड भितरल्यान बायपास रोड जावंक जाय आसलो. हे तशें कांय जावंक ना. हांगासरूय ती भानगड आतां. तशेंच आमी व्हिडियो केल्ले हांगासर पेड्यान हायवेक थंयसरूय सेम भानगड आतां. असो मेजर एक्सिडेंट जाला. एक्सिडेंट म्हजो आसा एका ट्रकान 5 म्हशींक ऑन द स्पॉट हे धपको दिवन काबार जाल्या त्यो मेल्यो त्यो बाबड्यो थंयसरूच जाग्यार. आनी म्हाका दिसता आनी 4-5 तेंचे इंजर्ड आहा. इंजर्ड म्हणजे तांकां बरेंच लागला. हो मेन हायवे जो मुंबय पुण्या किंवा महाराष्ट्रान पेडणे सायडीक बी वचपी हो मेन हायवे आसल्या कारणान गाडयो इतल्यो फास्ट आनी इतल्यो हें आसतात हांगासर कोणाचो कंट्रोल कोणाकूच आसना. आनी त्या हेतून ज्यो म्हशी ज्यो आहात त्यो हांगासून उदकान वयताल्यो त्या म्हशीचेर ट्रकवाल्याक अंदाज येवंक ना कितें जालें काय कांय खबर ना. तेणें हाडल्यो आनी त्या म्हशींचेर धपको दिलो आनी तितून 4 म्हशी आतां काबार जाल्यो आनी 3-4 म्हशी इंजर्ड जाल्ले आहा. स्टुडंटा खातीर करासवाड्याचें नांव सांगूंक. ह्या वर्साच्या 19 डिसेंबर मेरेन गोंयाक पुराय तरेन साक्षर करपाचे शिक्षण खात्याचे टार्गेट म्हूण शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता. राज्यांत जे निरक्षर आसात तांकां साक्षर करपाक केंद्राची उल्हास येवजण चालीक लायल्या म्हूण संचालकान सांगलें. येवजणे खाला सध्या 3000 निरक्षर लोकांक साक्षर करपाची प्रक्रिया चल्ल्या. समग्र शिक्षाचे एफर्ट चालूच आसा. सो जस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन म्हणप हें बरोबर न्ही. सो आमी त्या भुरग्यांक स्कुलानूय एडमिशन 2 जाणां भुरग्यांक स्कुलान एडमिशन दिलें. तांचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट नाशिल्ले. सो तांकां आमी मेन स्ट्रिमीन हें करपाक बेजीक ट्रेनींग दिलें आनी आतां त्या 2 स्कुलान आमी 2 भुरग्यांक एडमिशनां दिल्या. पूण थोड्यांक कांयच खबर नासता. सो तांकां अक्षर वळख करून दिवपाची बाकीच्या सगळ्या स्कुलांक रेडी करपाचें हें काम आमचें चालू आसा. आनी त्या भायर जे एडल्ट इलिटरेट्स आसा
त्या खातीर उल्हास म्हणटा ती सेंट्रल मिनिस्ट्रीची स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता. त्या उल्हास म्हणटा त्या हातून आमी पयलीं अरावंड 3000 लोक निरक्षर म्हणून हे केल्ले, आयडेंटिफाय केल्ले आनी तांकां कशें तांची शिकोवपाचें, तांची लिटरसी कशी एटेन करपाची आनी गोंयांत आमी 19 डिसेंबर म्हणल्यार आमचो गोवा फूल लिटरेट स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसा. तातूंत आनी एक आमी फुडें इनिशिएटीव घेतला की आमकां अशें दिसून आयलें की 3000 जे आयडेंटिफाय केल्ले तातूंतचे थोडे लोक अजून मिस आउट जाल्ले. सो आमी स्वयंपूर्ण मित्रांक भितर इनवॉल्व केला आनी स्वयंपूर्ण मित्रांक सांगलें जर आमकां जर तुमच्या तालुक्यान तुमच्या एरियेन जर सगळे लिटरेट आसा तशें सर्टिफिकेट दिवचें, नाजाल्यार कोण इलिटरेट आसा तो आमकां दाखोवन दिवचो. सो आमी ताचे लिटरसी वील टेक केअर ऑफ. सो आमी इतलें एन्श्योर करतले की एडल्ट पासून तांची लिटरसी आमी फुलफील करपाक आमी ट्राय करता आनी तो प्रयत्न चालूच आसा. आनी आउट ऑफ स्कूल हो वेगळो इशू. हे 6 वर्सां ते 14 वर्सां मेरेनचे भुरगे आनी ते परत सांगता की मायग्रंट लेबरर्स आसा पळय तांचे भुरगे आनी ते आज हांगा आसा फाल्यां थंय आनी केन्ना 100% मायग्रंट भुरगे म्हणटा तुमी ते नॅचरली गोंयचो कोण गोंयचो म्हाका दिसना कोण तरी भुरगो स्कुलाक वचनासतना आसा म्हणून. इवन जे पळय स्पेशली एबल्ड भुरगे आसा पळय न्ही ते पासून आमच्या स्कुलाक वता. सो गोंयचो खंयचोच भुरगो शाळेच्यान पयस ना. गवंडाळे फेरीबोटीत एक अल्पवयीन चलयेक त्रास दिवपी सुदेश तारी ह्या फेरीबोटीच्या कर्मचाऱ्यांक ओल्ड गोवा पुलिसांनी अटक केल्या. तो अल्पवयीन चलये कडेन खंय फोन नंबर मागतालो. हात धरून हातीक किस करपाचोय खंय यत्न. फेरीबोटींतल्यान देंवतकूच त्या चलयेच्या फाटल्यान लागलो. मजगतीं अल्पवयीन चलयेच्या आवयन ओल्ड गोवा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आज ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार एक मायनर चेडवाचेर विनयभंग केला म्हणून अशी एक कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या. ही कंप्लेंट म्हणजे हेच्या फाटली स्टोरी म्हटल्यार जो सुदेश तारी हो एका फेरीबोटीन खंय तरी एम्प्लॉयड काम करतालो त्या फेरीबोटीन एका चेडवाचो तेणे नंबर मागपाचो प्रयत्न केलो. त्या चेडवान तो नंबर दिवंक ना, रिफ्यूज केलो दिवपाक. तरी पण तेणे हात धरलो आनी हातीर किस करपाक गेलो तेणे आनी तेच्या मागीर थंयसर बोवाळ जालो. बोवाळ जावन मागीर तेन्ना फेरी धोक्यार पावली तेन्ना ते सगळे लोक भायर सरताले तेन्ना सुद्दां ते चेडूय भायर सरले, ते मायनर चेडू आसले. तेच्या फाटल्यान परत तेणे गेलो आनी नंबर आपल्याक जाय तो जायत सांगून तेणे परतो तेजो पाठलाग केलो. आतां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार सुदेश तारी आहा तेजेर आतां खंय तरी विनयभंगाची ही कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी मेळिल्ली आसा आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ती ओल्ड गोवा पुलीस करता. गनीफनाथ तारी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमांत राजकारणी आसात. स्कॅमाची निवृत्त हायकोर्टाच्या जुईजा वरवीं आप चवकशी मागता. गोंयांत खंय सरकारी जॉब विकूंक काडल्यात. राजकारण्यांची चवकशी जावंक जाय म्हूण आप मागता. गोंयभर पयशे घेतिल्ल्यांनी मुखार येवन कागाळी करच्यो, आपाचो उलो. की सरकाराक जॉब विकपाक काडल्या. म्हाका दिसता 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमी उलयले की सरकारी जॉब विकता म्हणून तेन्ना चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टीचो सांगपाक लागलो की प्रूफ दियात म्हणून. आनी आज जेन्ना हे जॉब स्कॅम भायर सरल्या करोडांनी आमी मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी has to be conducted by a judicial commissioner, retired high court judge आणि 2 retired district judges कमिशन अपॉइंट करून पब्लिक हियरिंग जावची. कित्याक भिता सरकार हे काम करपाक? आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना. आमी पळयला की गोवा पुलीस कशे तरेन गव्हर्मेंटाचे स्टूज जाल्यात. कारण हातूंत भितर मंत्री आवाज एक स्टेप फुडें वता, मुखेलमंत्री आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स ह्या स्कॅमांत इन्वॉल्व आसा. की सगळे जे एक्यूज आसा तांचे फाटल्या वर्साचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, CDR कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आनी टावर लोकेशन्स पुलिसांनी घेवचे आनी ते पब्लीक करचे. एकलो हेरेस्ट जायता आनी हेरेस्ट जाता बाबडे तांकां बेलूय मेळटा ती. आतां तांकां बेल कितलो मेळटा ती खबर. आमकां जाय ह्यो आमचो डिमांड आहा की हे इन्व्हेस्टिगेशन सामकें सिरियसली जावपाक जाय आनी कोण कोण इन्वॉल्व आहात तितले अरेस्ट जावपाक जाय. आनी आमच्या भुरग्याचो जो फ्युचर आहा
जे भुरगे आमचे शिकतात मेरिटाचेर पास जावन येतात तांकां जॉब मेळपाक जाय. आतां अमितान सांगलो ते भाशेन हो मुवमेंट आमचो न्हू, आम आदमी पार्टीचो न्हू, हे एक गोंयकार एक भुरग्याचो एक फॅमिलीन सपोर्ट करपाक जाय, एकट्यान भायर येवपाक जाय. हे करप्शनाचे आमचे झगडपाक, हे करप्शन बंद जावपाक. सो आमी अपील करता आमच्या युथा लागीं, सगळ्या पेरंट्सां लागीं, जे कोण पयशे दिल्यात पण तांकां खबर आहा पयशे तेमी भायर येवचे, ओपनली तेमी डिक्लेअर करचे. आनी बीजेपीचो गिरिराज म्हणटा आप कागाळी करता आनी मागीर विसरता. पुलिसांनी एक्शन सध्या चालू केला, ताजेर खंय तरी सरकाराक दोश दिवपाचो एक तांणी प्रयत्न आज केला. तुमकां खबर आसतलें की एलिगेशन्स करप आनी ताजो कांयच पाठपुरवठो करप ना हो म्हाका दिसता DNA आम आदमी पार्टीचो आसा. तुम्ही जर तांचो राष्ट्रीय कन्व्हेनर सुद्धा पळयशात अरविंद केजरीवाल, ताणें सुद्धा वेळोवेळी असली फिटींगपणां करून जेन्ना डिफेमेशन केस जाली कोर्टान तेन्ना थंय वचून एपॉलॉजी करप अशे 5 ते 6 फावटी प्रकार जाले आनी जातून माननीय नितीन गडकरी हांच्या विरोधान सुद्धा तांणी एपॉलॉजी दिल्ली आसा. फटींगपणां करप आनी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करप हे म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचो सध्या हॉलमार्क जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हणजुण्या चिवार मालमत्तेच्या वादांतल्यान मेविटन थिओदोर म्हणटा ताचेर खुनी हल्लो. पुलिसांनी दिगंबर साळकार आनी अखिल टकेकार म्हणटा त्या दोगांक धरल्यात. मेविटनाक बरोच मार लागला, ताका हॉस्पिटलांत घाला. क्रॉस FIRूय जाल्यात म्हूण SP अक्षत कौशल सांगता. बाउन्सरांनी मारलो म्हणटा ते खंय सारकें न्ही. There was a clash between two groups over property dispute. Mevilton Theodore, who's 32 years old, he's a resident of Gumalwado, Anjuna. We've registered an offence against one Bruno D'Souza and other people. और इसके अंदर on the basis of this complaint 2 persons were arrested last evening. The arrested persons are one Mr. Digambar Salkar. He is 54 years old and he is a resident of Duler Mapsa. The other person arrested is Akhil Tekekar. He is 33 years old. He is a resident of Kuchalim Mapsa. To help him resolve a existing property dispute. This property dispute which they have is with one person who we've identified as Mevilton Theodore. इसमें जो फादर है उनको इंजरीज आई हैं और मेविल्टन को भी इंजरीज आई हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी दे आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट GMC. उसके बाद उनको मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. We've also received a cross complaint that from Mr. Bruno, on the basis of which a cross FIR has also been registered. So far in the investigation, we have not come across any mention of any bouncer. However, investigation is ongoing. If during investigation fresh evidence emerges, then we will take that into account. And necessarily legal action will be taken. मिरामारच्या शारदा मंदिराच्या वचन भोला ह्या 5वेन शिकपी भुरग्यान इस्रोचो कोर्स पुराय करून सर्टिफिकेट घेतल्या. इस्रोच्या कोर्सात वांटेकार जावपी वचन खंय एकलोच गोंयकार. देशभरांतल्यान खंय 1000 भुरग्यांची निवड जाल्ली. तातूंतल्या 400 भुरग्यांनी कोर्स पुराय केला. स्पेस सायन्स शिकपाचें खंय ध्येय. अशें म्हणटात की गोंयचें जें शिक्षण आसा तें खूब फुडल्या लेवलाचेर पावलां. तशेंच जे गोंयचे स्टुडंट आसा ते सुद्दां शिक्षणा बाबतींत खूब फुडें पावल्यात. तितूंतलोच एक एग्जाम्पल म्हणल्यार मिरामारच्या शारदा मंदिर ह्या स्कुलाचो भुरगो वचन. वचनाक पयलींच्यानूच स्पेस सायन्सा भितर खूब इंट्रस्ट आशिल्लो आनी तेणें आपलो हो इंट्रस्ट एक नॅक्स्ट पावलाचेर पावोवपा खातीर इस्रोचो एक कोर्स आसा त्या कोर्साक तेणें अप्लाय केलें आनी गोंयच्यान तो एकलोच स्टुडंट जो ह्या कोर्साक सिलेक्ट जालो. देशभरांतल्यान 1000 भुरगे ह्या कोर्साक सिलेक्ट जाले, पूण तितूंतले फक्त 400च अशे भुरगे आशिल्ले जाणी हो कोर्स कंप्लीट केलो आनी ते ह्या कोर्सान पास जाले. आनी वचन ह्या 400 भुरग्यांतलो एकलो भुरगो. So first when I used to get projects from my school, I used to search it on Google about science. The project was related to science and solar system. So then I told my mother that I want to
learn space and solar system. So then she thought a way in which I can learn solar system and space. So then she searched on Google and she got ISRO missions workshop. So that's how I got connected to it. It was a 7-day course, and on the 8th day there was an examination. The examination was of MCQs. Students across India participated in, and only 1000 people got selected. And in the examination, only 400 people cleared the examination, and I am one of them. The process was like the questions were from us and they would explain us. They would not give us any PDF or any course or any they used to give us projects and homework that we have to do and submit it online. Okay. And they used to not provide us any of the study material. We have to search it on Google and we have to discover it, and it goes like that. What are your future plans? My future plans are to go in space and technology field and do something for our country. गोंय पुलिसेच्या एंटी नार्कोटिक्स सेलान पयलेच फावट GHB ड्रग्स जप्त केला. डीजे म्हूण वावरपी एके रशियन बायलेक पेडण्या केरी धरली. पार्टी सर्किटात हो ड्रग्स डेट रेप ड्रग म्हूण चलता. बायले कडल्यान 16 लाखांचो GHB आनी गांजा जप्त. 3 सप्तकां फाटीं ANCन पॅन इंडिया LSD ड्रग्स केशींत धरिल्ल्या आरोपीन ह्या ड्रगा विशीं सांगिल्लें. In a major drug bust, we conducted a raid. So on the night of 6th in Kerim area, so there was information, as you are all aware, that we had busted one pan-Indian network of LSD worth 1 crore rupees, one case last one. So taking information from that, we got an information that there are possibilities of finding GHB drug in Goa. So the entire team was after that. So through our sources, technical surveillance, we were able to narrow down on a Russian DJ. She used to play in low parties, small parties. So in a raid we conducted, we found around 300 grams of GHB and around 30 plus grams of ganja at her residence. So we have seized that drug, we have arrested her, and we have gotten 2 days custody. So this is, and I will also like to tell you something about this GHB drug. The GHB is gamma hydroxybutyrate. It is locally known as liquid X or liquid ecstasy, and it is also called as date rape drug. So the primary purpose for this is that it is used to spike the drinks, and once it is given, the victim usually goes into semi-trance state, and whenever something is happened later on, when he or she gains consciousness, they don't know what has happened to them. So it is very much used in parties for that purpose. So there are other date rape drugs like roofies and ketamine also, but this is the first time ever in Goa that we have found GHB. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा शिक्षण खात्याक 6 ते 14 वर्सां पिरायेची शाळांनी वच नाशिल्ली 97 भुरगीं मेळ्ळ्यात खरी, मात ही भुरगीं बिगर गोंयकारांची, चडशीं मायग्रंट कामगारांची. मात आतां समग्र शिक्षा विभागान कंत्राटदारांक थंयच्या कामगारांच्या भुरग्यांचो डाटा दिवंक सांगला. तांकां शाळेंत भरती करून घेवपाची जबाबदारी ह्या शिक्षा विभागाची. वयर एक न्यूज आयली बेस्ड ऑन RTI. कोणें RTI एप्लिकेशन एक केलें आनी तो डेटा जो आमचे कडेन आशिल्लो तो डेटा दिलो की 81 भुरगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन म्हणून आयडेंटिफाय जाल्या. पोरू 97 भुरगे आयडेंटिफाय केल्ले आनी ती सेंट्रल स्कीम. सो त्या स्किमीच्या अंडर ते आमी 97 ते प्रबंध पोर्टल म्हणटा ताचेर घालचें पडटा आनी मागीर आमकां ताका पयशे सँक्शन जाता आनी तांकां आनी हे भुरगे जे आसता जे आउट ऑफ स्कूल ते चडशे मायग्रंट लेबराचे भुरगे, ते गोंयचे भुरगे न्ही, ते भायल्यान आयिल्ले. आनी ते कितें जाता की आज जर पणजे आसले ते आनीक थोड्या एका म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी दुसरे कडेन वता. तशेंच हांगा पावसान हे सगळे भुरगे गांवान वता. सो हो एक इश्यू आमकां हें करता. सो तुका सांगता हांव की 97 भुरगे आमी पोरू 24-25 ह्या वर्साक आयडेंटिफाय केल्ले आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. तातूंतचे आमी
आतां सुरवातीक जर आयडेंटिफाय करपाक गेले तातूंतले फक्त आमकां 28 मेळ्ळे. बाकीचे आमकां मेळत ना कित्याक ते गांवांक गेले म्हणून सांगता. आनी हे जे 28 भुरगे आसा तांच्या खातीर आमी जी स्कीम आसा त्या प्रमाणे तांकां शिकून मेन स्ट्रिमीन हाडपाक आमी एफर्ट्स आमचे चालू आसा आनी ते चालूच उरतले. आनी हे 81 भुरगे जे आतां आयडेंटिफाय केल्ले आसा आमच्या प्रत्येक तालुक्यान हो एक्सरसायज कंटिन्युअसली चालू आसा. एवरी 3 मंथ्सान आमकां तो प्रबंध पोर्टलाचेर डेटा घालचो पडटा. हे 6 वर्सां ते 14 वर्सां मेरेनचे भुरगे आनी ते परत सांगता की मायग्रंट लेबरर्स आसा पळय तांचे भुरगे आनी ते आज हांगा आसा फाल्यां थंय नॅचरली गोंयचो कोण गोंयचो म्हाका दिसना कोण तरी भुरगो स्कुलाक वचनासतना आसा म्हणून. इवन जे पळय स्पेशली एबल्ड भुरगे आसा पळय न्ही ते पासून आमच्या स्कुलाक वता. तो गोंयचो खंयचोच भुरगो शाळेच्यान पयस ना अशें म्हाका दिसता. आनी आसल्यार म्हाका दाखोवचें. आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या समग्रांच्यान ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रत्येक लेबर कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां सर्टिफिकेट दिवपाचें आसता की आमच्या लेबरराचो भुरगो स्कुलाक वता म्हणून. सो वी आर नॉट किपींग एनी स्टोन अनटर्न. प्रथमेश गावडे आत्महत्या केशींत अटक केल्ल्या LPC तनिष्का चव्हाण आनी प्रिती चव्हाणाक पणजे जिल्लो सत्र न्यायालयान जामीन दिलो. ब्रेस्तारा दोगूय जाणांनी कोलवाळे जेलींत आत्महत्येचो यत्न केल्लो. सध्या दोगांय सस्पेन्शनार आसात. आत्महत्या करच्या पयलीं प्रथमेशान ह्या दोगांचेरूय आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हूण दोगांचेरूय आरोप केल्लो. Panji District and Sessions Court has granted conditional bail to LPC's Tanisha and Preeti Chauhan, who are accused in Police Constable Prathamesh Gowre suicide case. What conditions have been put on both the accused is still not clear, as the court has not uploaded the detailed order, but they have been granted bail. Crime Branch had arrested Tanisha and Preeti Chauhan and they were sent in judicial custody in the Kolwale jail. The case took a turn when both attempted to commit suicide inside Kolwale jail. According to a senior police officer, both have been granted bail, but the investigation will proceed as per law. Mukesh Kumar for Prudent. मडगांवच्या सिवेजीचो इशू घेवन थळावे मंत्री आलेशा मेरेन पावले. सर्वे प्लान करचो म्हूण मागणी. मंत्री आलेश म्हणटा सिवेजीच्या इशूचेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला. इशू तडीक लायता. सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाची सगळीं कामां 10 तारखे पयलीं जातलीं. कामाचो रिव्ह्यू घेवप चल्ला. मंत्र्यान मडगांवां लोकांचे इशू आयकून घेतले. Today we had people who have come with various grievances pertaining to mutation, grievances pertaining to survey plans, various type of issues. We've tried to resolve and I'm sure many have gone happy. Some we have called back next week when we've given time to the officers to get their files and go through the files. We hope that we will resolve the issues by next. PDA sewage issues are under control. The estimates have been done. Sewage Corporation. So he has assured he will get that done. Works are progressing. Works were delayed because of the monsoons. But I think we are trying to make up for the delay. And I personally believe we will achieve our target of trying to get everything ready by the 10th. Slight delay here and there, so maybe we go to the 15th. But we will deliver on all our commitments. The Chief Minister is very particular. He wants to ensure that whatever commitments he has given will be delivered in time. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.